ताज्या फुडें येयल्या उपरांत तुमकां जो दिसलो तो विचिदेन योग सेतू। आज योगा डे म्हणून त्या निमित्तान जो योग सेतू आमकां योगा खूब मोठ्या प्रमाणात मांडवीच्या कांठाचेर आनी ह्या गोमंत भुमीत ही योग भूमी करपा खातीर ही भोग भूमी नासून ही योग भूमी आसा आनी तेच करपा खातीर आयज आमी योग सेतू म्हणजे ब्रिज हो आमी हाज्या फुडलो तेका नामकरण केलां आनी हाज्या फुडें ही योग भूमी म्हणून नांवां रुपाक येतली। सो आमी अजुनूय कंप्लीट जावपाचो आसा, पेंटिंग्स आनी हे ते सगळें तेजें कंप्लीट करपाचें आसा। आज तेजो आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी फुडल्या काही काळात तो गोमंत भूमी जनक परशुराम हे कंप्लीट केले वयतले। अशा पद्दतीत आमी गोंय ही दक्षिण काशी म्हणून वळखली वयची, योग भूमी म्हणून वळखली वयची। हाज्याच खातीर अशा पद्दतीचो स्मार्ट सिटी पणजी ह्या वतींतल्यान हो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण करता आसतना मनाक खूब खोस भोगता। पुराय गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांनी विशेश करून स्कुलाची हायर सेकंडरीची भुरगीं हांच्यांनी हो परशुराम गोमंत जनक परशुराम भूमी ही आनी योग भूमी, योग सेतू, योग मुद्रा ह्यो सगळ्यो पळोवपाक येवच्यो।